ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ. ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀ ತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ. ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ. ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ. ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ. ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ. पर्तगाळिमठाधीशम् रामविठ्ठलपूजकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम्. श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीयति
श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना गुरुचरण दर्शन जन्म है पावन 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 श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुपाद सेवन नित्य अर्चन गुरुपाद सेवन नित्य अर्चन ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान ह्याची भक्तांक मुक्तीचो सोपान श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे कीर्ती श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक 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 वंदन करता विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश
गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ
ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजता सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी आज दोरनो एक तयार दिवस परमपूज्य गुरुवर्याले वास्तव्यांतु मस्त कार्यक्रम जाऊं रामनामा जप अत्यंत यशस्वी जाऊन जाल्ले म्हणून सांगच्या का मस्त संतोष जाता
तशींची आता हे आज पासून कसं नाही रामनामा जप जालें तें आमगेले सागरचे 4 कोटी दांटवले म्हणून संचाक इश्ट पावता आसा हांतू हे स्वामेले वास्तव्यांतू कितले 13 दिवसा वास्तव्यांतू चड कमी एक 2,21 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಜಾಲೆ ಅನಿಕ 2,25 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಹೇ ವಾರಂತೂ ಆಮಗೆಲೆ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಜಾಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನ 4,70 ಚಿಲ್ಲರ ಹೇ 4,70,000 रामनाम जप आजपासून स्वाम्याले दिव्य उपस्थितींतू अत्यंत बरे रीतीन जाल्ल्या म्हणून सांगच्याक आमी मस्त संतोष व्यक्त करतात. आज खरें म्हळ्यार एक 4 कोटी बी आज जायनाशिल्ली कितकी म्हणून आमी लॅक घाल्लें. आज स्वाम्यानाची आमकां एक 15 निमिष आज दनपारां हे रामनामा जपा खातीर एक 15 मिनिट आज आमकां चड समय दिल्ले अवकाश दिले. हे म्हळ्यार हे वेदिके कार्यक्रम स्वाम्याल्या आदेशा प्रकार 2.25 घंटेचे अवकाश दिले. हे 15 मिनिट वाडोवन 2.5 घंट्याक हे आमी वेदिके कार्यक्रम दवरले. हांतू हे रामनामा जपाक एक 15 मिनिट अवकाश मेळ्ळो. हे 4 कोटी हे आमगेले सागराचे रामनाम जप करुणा सागर राम केंद्राचे हे जप एक 4 कोटी दांडूच्याक स्वाम्यान आमकां एक अवकाश कोण दिलो म्हणून आमी लेखताचे. हे रामनाम जपांतू मठा परिवाराचे अर्चक पुरोहित बी आमकां मस्त रितीन सहकार दिल्ले आसा. तांकां हांव हे समाजा तर्फेन अत्यंत भक्तीपूर्वक अभिनंदन सांगता आसा. तशीच आतां हे वेदिके कार्यक्रम प्रारंभ जाता. आतां प्रथम जावन वेद घोश वेदमूर्ती गोपालकृष्ण भट्ट वेदमूर्ती लक्ष्मीकांत भट्ट आनीक वेदमूर्ती प्रमोद भट्ट हांगेन. हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनोभिर्व्याशेम देवैतैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ता पृथिवीशमन्तरिक्षं यो नो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिशः प्रदिशः उद्दिशो न आपो विद्युतः परिवेवान्तु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः. आता सर्व लोकांक स्वागत करचे तसाचे आमगेले समाज अध्यक्ष वेंकटेश जी प्रभू हांनी. समाजाचो आराध्य देव वेंकटरमणाक लक्ष्मी वेंकटरमणाक पांय पडूं महालक्ष्मीक पांय पडूं वरसिद्धिविनायक देवाक पांय पडूं मठाचो देव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक पांय पडूं व्यासपीठार उपस्थित आशिल्ले विद्याधीश स्वाम्याल्या चरणावृंदाक नमस्कार करून तांगेली अनुमती घेवन स्वागताचे 2 उतर उलोवच्याक प्रयत्न करतात. सागर शिरवंते गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे विनंती मान्य करून परमपूज्य स्वामी
16/6/24 दिवस शनिवार हांगे वन पाविले. आम्ही 3-4 पंत विनंती केली स्वाम्यांक आता जायनार आहे मुखार पळोवया चातुर्मासा नंतर पळोवया म्हणून मत सांगिल्लें. अनिरीक्षित जावन आमकां 4 दिवसाचे व्हड अवकाश स्वाम्यान कोण दिला. ह्या अवकाशांत रामनामाचे प्रमुख तांणी हें कोरन तांनीचे वेदिकेर हांगे उपस्थित व्हरून जनांक एक प्रोत्साह दिवन हे रामनाम चड करच्याक प्रयत्न केल्या. ह्या रामनामाचे अभियानांत सर्व लोकांनी भागी जावन स्वाम्याल एक अभिश्ट इडेरशिला म्हण सांगता. ह्या शुभ संदर्भार वेदिकेर उपस्थित आशिल्ले परमपूज्य स्वाम्यांक भक्तीपूर्वक जावन स्वागत करता आसता. तशेंच स्वाम्याल्या आयिल्ल्या परिवार भटमामा तांणी हांगा आमकां रामनामांतू सहकार केला आनी तांणी हांगा वेदिकेर उपस्थित आसाची तांकां समाजा पर जावन गौरवपूर्ण भक्तीपूर्ण स्वागत करता. आनी आमगेले समाजाचे अर्चक वेदिकेर उपस्थित आसाची तांकां ट्रस्ट धर्मदर्शी मंडळी तर्फेन स्वागत करता. आनी स्वाम्यांक मुखावेल कॅम्पाक अडवे कोडीक आपण वचच्याक थंय समाजाच्या प्रमुख आयिल्ले आसाची तांकां समाज आमगे धर्मदर्शी मंडळी पर जावन हृदयपूर्वक स्वागत करता. आनी देवस्थानाचे समाजाचे धर्मदर्शी मंडळी युवक मंडळी महिला मंडळी हांकां समाजा पर धर्मदर्शी मंडळी परवा जावन स्वागत करता. आनी समाजाची एक विनंती कशें की म्हळ्यार इतले दीस कशें सहकार दिला हेच प्रमाण 550 दिवसांचो ताका 60 दीस कितके जाल्ले उरले दिवसांचोची हाज्याकिंत चड प्रमाणार येवन स्वाम्याल्या हे एक संकल्प इडेर सोच्याक सगळ्या लोकांक सहकार दिवका म्हणून विनंती करून तुम सगळ्या लोकांक हाचे स्वागत करता. स्वाम्याले पादपूजे हे अंचल नंतर आशीर्वाद जाता कडेर आनी वंदनार्पणाक अवकाश ना म्हणून एक 2 उतरां हांगा सहकार केल्ल्यांक परत एक वंदनार्पण सांगता आसता. ह्या 13 दिवसा कॅम्पांत सहकार केल्ले दुसरे वेदमूर्ती भटमामांक समाजा पर जावन धन्यवाद समर्पण करता आसता. आनी आमगेल्या धर्मदर्शी मंडळीचे मलगड्यांक पुरो लोकांची गौरवपूर्वक जावन वंदनार्पण सांगता आसता. आनी आमगे ऑफिसांत अकाउंट्सांनी करून लेखाचे दुडवाचे पुरो वेवस्था करून हें केल्ल्या बँक निवृत्त समाज बांधवांक गौरवपूर्ण जावन वंदनार्पण सांगता आसता. आनीक किचनांत हें केल्लें रांदपाणी केल्लें थंय सहकार केल्ले तांकां पासून गौरवपूर्ण जावन धन्यवाद सांगता आसता. आनी हे मुखावेले 60 वर्साचे कार्यक्रम डायमंड जुबलीचे ताका काल स्वाम्याक आमी विनंती करून स्वाम्याक मार्गदर्शन दिल्लें आसा. ताजे प्रकार कार्यक्रम जाता त्या कार्यक्रमाक युवक मंडळी महिला मंडळी धर्मदर्शी मंडळी सगळ्या लोकांना संपूर्ण रितीन सहकार दिवका म्हणून विनंती करून मी स्वागत 2 उतरां समाप्त करता. आता एक गुरु अभिवंदना एक प्रार्थना आसा GSB महिला मंडळी वतीन. हाजे नंतर परमपूज्य गुरुवर्याले पादपूज जाता तदनंतर आशीर्वचना कार्यक्रम चलता.
समुद्भवम् व्याधिराजतीर्थानां करकण्डसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये वीरविठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीरविठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा रामनुजसुता नित्युपासागरा रामनुजसुता नित्युपासागरा वीरविठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीरविठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा रामनुजसुता नित्युपासागरा रामनुजसुता नित्युपासागरा श्रुतजन परिपाल सन्मला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा श्रुतजन परिपाल सन्मला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्री रामनुजसुता नित्युपासागरा श्री रामनुजसुता नित्युपासागरा यतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा कृतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेधिनी सुरनुत मुनि भागम चतुरा मेधिनी सुरनुत मुनि भागम चतुरा मोद विठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्री रामनुजसुता नित्युपासागरा श्री नित्युपासागरा विद्याधीश कृपासागरा कृपासागरा
राम निज सुता कृपा सागरा राम निज सुता कृपा सागरा सांग ना बघू आता 10 जण वतीनं परमपूज्य स्वाम्याका पादपूजा तदनंतर परमपूज्य स्वाम्याला अनुग्रह आशीर्वचन उरता
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मे। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सागर लक्ष्मी व्यंकटरमण देवालयाच्या प्रांगणांतू आताची अध्यक्षांनी सांगिलप्रमाणे अनिरीक्षित जावन गेलो एक 4 दिवसाचे मोक्काम आम्ही सागर पेंटेच्या जनांक आम्ही अवकाश करून दिले। पहिले आमगेले विचार नाशिले किंतु कडेरी राम नाम जपाचे एक मठातर्फेन स्वामेल तर्फेन स्वामेल उपस्थितींतूची ते जप केंद्रांतू स्वामेल उपस्थिती आयल्यारी जन वैके येता म्हणले एक भावनेन कडेर आम्ही 2 कडे मुक्काम आम्ही हे केले, एक शिरसी आणि एक सागर। तदनंतर आयच्या दिवसाक आम्ही अलवेकोडी ते पहिले कार्यक्रम निश्चय जाल्ले। तदनंतर कुमटाक आम्ही अवकाश करून थंयतुल्यान आम्ही बँगलोर वच्चे आम्ही कार्यक्रम कडेरी लागी 1 महिने पहिले आम्ही हेवटू कार्यक्रम गांतून घेतले। लेकील तशी शिरसी गांवांत वैकेची आमकां 2 कोटीकिंता चड आमकां जप थंय घडूसून दिले। सागरकारान वैकेची 2 कोटीकिंता चड जप आमकां हांगा कोरनू आमकां एक संतुष्टीत केल्लो आसा। आमी तेन्ना सांगले की आमकां कसने गुरु काणीक की हे कसने नाका, तुम्ही कसन जप करताची त्याची आमगेले गुरु काणीक म्हणून आमी लेखता म्हणून सांगिले। आणि तुम्ही कसन जप केले ते आमगेले प्रभू रामचंद्र देवाक आमी गुरु काणी म्हळ्यार देवाल काणीक म्हणून आमी समर्पण करताची, कित्याक म्हळ्यार त्या देवाक संबंध पाविल तसल जप त्यातून गुरु मुखांतर आमी त्या देवाक समर्पण करताची। विशेष कसन की म्हळ्यार शिरसीन तू तांणी अखंडांनी केल्ले सकाळींतल्यान रात्री हांगा अखंड करनाशीचे वैकेची 2 कोटी दांटून दिले। थंय तांणी दनपारा फुल दनपारा 2-3 घंटे 4 घंटे वैकेची तांणी जप करता आशिल्ले। आणि तांकां आमी कशें देवा पुजेक वैकेत थंय अवकाश नाशिल्ले, म्हळ्यार अर्ध लोक हांग बसता आशिल्ले, बाकी लोक तांणी सभागृहांतू जप करत उरता आशिल्ले। इवन पादपूज जाताना आनीक सायड जप जाता आशिल्ले, एक सायड पादपुजा सभागृहांतू जप, म्हळ्यार कंटिन्युअस तेंगेले जप चालू आशिल्ले। किंतु हांगा तशी नाशिल्ले, हांगा ब्रेक आशिल्ले, स्वामेले पुजे टायमारी लोक हांगा भजन करचे बसता आशिल्ले, सो अशी अवकाश आशिल्ले। तितले जाल्यार वैकेची सागरांतू 2 कोटीकिंता चड जप हांगा जाल्लो आसा। आता थोडेची संख्या विशय थोडे उलोवचें जाता। आता मस्तीतले संख्या आमकां बरोवन हाण दिले, आमी हरशीं पळयता आशिल्ले कसन तरी मेळत की म्हणून, बरें मेळ्ळें आमकां। आमी आयल कितले तारीखेक म्हळ्यार 16 तारीख आयले, कितले दिवसाचें वास्तव्य आमगेले 4 दिवसाचें वास्तव्य। सो 1 + 3 केले कितले जाले 4 जाले। आणि आमी हांकां कसन सांगिले 4 कोटी जावं का म्हणून तांणी सांगिले। 4 दिवसांतू 4 आयले, 1 + 3 4 आयले, जप कितले जाले 4 कोटी जप जाले। आता त्या वैकेचे आमी थोडे ऍड करीत लागी वट्ट जप खाली आमी सागराचे आमी धरले आणि लास्ट वाराचे उपकेंद्रात धरले री लागी 4 कोटी 4 crores 1,69,632 जाले। आता उट्टूची तुम्ही ऍड केले 4,69,632 हे जर तुम्ही ऍड करा 4 + 1 5 जाले, 5 + 6 11 जाले,
11 + 9 20 जाले, 20 + 6 26 जाले, 26 + 3 किती झाले 29 झाले, 29 + 2 किती झाले 31 झाले, 3 + 1 किती झाले 4 आले. ओके. सो हे तुमगेले वट्ट संख्ये संपूर्ण 4 दिवसांत म्हणजे 4 दिवसात न्ही टोटल ओवरऑल जप ताजे बदल केल्यार वैकेची आम्ही कितले दिवस वाचतव आयले पळय ताजे उलटा 13चे उलटा 31 संख्या आमकां प्राप्त जाले. 3 1 केल्यार आमकां 4 मेळे. तदनंतर स्वामेले उपस्थितींत खाली स्वामेल उपस्थितींतू हे 4 ದಿವಸಂತೂ 2,15,19,58 खाली सागर SLVT मात्र मी सांगता सच 2,15,19,058 हे उठूची ॲड करा. 2 + 1 3 झाले, 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 + 5 23, 23 + 8 31 आयले. सो 3 + 1 आणि 4 आयले. सो ओवरऑल केले तेन्ना वैके 4 आयले. खाली सागरचे स्वामेल उपस्थितींतू 4 दिवसाचे लॅक गेल्यार वैके 4 आयले. खाली 1 वाराचे खाली हे वाराचे तर तुम्ही घेतले म्हळ्यार ताजे 1,39,764 1,39,764 हे जर तुम्ही काउंट करा 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 9 14, 14 + 7 21, 21 + 6 27, 27 + 4 31. सो 3 + 1 आणि 4 तुम्ही सांगेल न्ही 4 कोटी जाऊ का म्हणून स्वाम्यान सांगले किंतु देवाल नियतींत पळया तुमगे संपूर्ण 70 दिवसाचे जप केल्यार वैकेची आमगेले संख्या आयले. खाली स्वाम्यान उपस्थितीन 4 दिवसात संख्या वयल्यार 4 आयले. खाली 1 वाराच घेतल्यार वैके संख्या 4 आयले. अर्थात करुणा सागर रामाचेरी सागर लोकांचे कितले करुण दवरले म्हणून गे न्हू तुम्ही म्हळ्यार ताणें तुमगे जप संख्येन तुची मागेल 4 नंबर तांणी हाण धाकेल आसा रामदेवान. ते 89ची आमगेला तर राम नाम जप चालू आसा. आमगेले राम नाम जप चालू जावन घेन 70 दिवस जाले किंतु आनिकाची अध्यक्षाक 60 दिवसूच जाल्या म्हणून गे न्हू तांणी सांगता आसाची कित्याक की म्हळ्यार 60 वर्साचे कार्यक्रम आसा तातूंत तांकां मनान तूं 60 घोळत आसा. किंतु आमी ताजेकिंता मुखार येवन 70-75 दिवस जाले किंतु आमगेले अध्यक्ष अत्यंत हांगाच्या कार्यक्रमा बद्दल व्यस्त जाल्लो आसा म्हणून गे न्हू दिसून आयिल्लो आसा. ते 89ची एक रामाल मंत्र इतले तुम्ही जप केले. ते 89ची आमी सांगिल तशी परिपाठ जय जय राम जय जय राम ना कमका, श्रीराम जय जय राम ना कमका, श्रीराम जय जय राम. त्या अक्षराचे आमगेले नाम थंय वैके तुम्ही ॲड केल्यार 4 मेळटा. सो कशी गेल्यार आमी तेन्ना सांगिल्लें शिरसी आयले तेन्ना तुमगे 4 कोटी जाव का म्हणून गे न्हू ते 4 कोटी देवान वैके सत्य करून घेवन दिले. तुमगे जप संख्येंत वैकेची 4 येवन घेन थंय वैकेची देवान घडोवसून दिले. हे सर्व ही देवा लीला म्हणून घेन सांगता. हे आमी काय बरयले न्ही तांणी हाण दिले. आमी खाली हरशीची खेळत आशिल्ले आमकां ते एक आसा खंय संख्या मेळ्ळ्यार ताजे वट्टू आमी कसन ना कसन मेळत की म्हणून घेवन पळयताच म्हळ्यार धार्मीक रितीर आध्यात्मीक रितीर कसन मेळत की म्हणून लेखले. सो आमकां एक 2-4 गोश्टी मेळ्ळ्या त्या तुमगेल्या दराक आमी सांगले. आमगेल्यांत एक मंत्र आसा एक श्लोक आसा मंत्रे तीर्थे दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवती तादृशी. आमी मस्तपंत हे विषय सांगिल्लो आसा. प्रत्येक कार्याक आमकां विश्वासूर का म्हणून सांगिल्लो आसा. प्रत्येक खंयचेय उरो मंत्रे तीर्थे दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ हे 6 विशय
हे स विषयाचेर वैकेची तुम्ही कशी विश्वास दवरताची सिद्धीर भवती तादृशी तशी सिद्धी प्राप्त जाता म्हणून सांगेल असा. मंत्र म्हळ्यारी आमकां म्हालगडे उपदेश करताची ना चौडुवांक गायत्री मंत्राचे उपदेशांनी करताची. चरड कसन करता की म्हळ्यारी तो बापसू कितेर तो जप करता. ते जप आनी कशी की म्हळ्यार केलो पण तशी जाता की तो जप करतास की नाम आमकां काय गोत ना, आमी काय थंय उरनाचे. बट हांव सुख आनी बाप सुख एक लक्ष उरता की 10 निमिष बसलं म्हळ्यार ना 15 निमिष बसलं म्हळ्यार जप जाल्या म्हणून अर्थ. तो 2 निमिषा भितर उठून आयले म्हळ्यार 108 गायत्री मंत्र जालना म्हणून अर्थ. हे कोणे आवसून की बापसून पळोवचे रीती. 10 निमिषा भितर आयलो हो कशी जाता, 15 निमिष लागता गायत्री मंत्र म्हण. चल्लो वैके हुशारू, चल्लो वैके हुशार तो कसन करता 15 मिनिट नमशा बसता बट म्हणले की नाम नाम होत ना. तो 15 निमिषा बसता किंतु जप म्हळे की ना गोत ना. म्हण तो कोणाल कितेर करता असा, औस बापसू कितेर करता असा, तांक दाखोच कितेर करता. हां औस बापूस 15 निमिष बसला बरे गायत्री मंत्र म्हळे हाणे हाका बरे बुद्धी मेळता म्हणून औस बापूस लेखताच. किंतु त्या 15 निमिष त्यानं गायत्री मंत्र आलोचन केलं की ना आणि कसं आलोचन केलं हे आमकां काय गोत ना. तो काय सांग ना. औस बापूस टाइम मात्र पळयता 15 निमिष जाले हां त्यातकून औस बापसू कितेर आमी जप केल्यार फायदो ना. हे उठू जप पळ औस बापसू कितेर 15 निमिष बसेल ना जाल्यार बापूस म्हाका विचारता, 15 निमिष विचारला ना जाल्यार औस म्हाका विचारता. त्यातकून 15 निमिष बसता ते तांक तो अर्थ ना. तो औस बापसू कितेर जप केलं तशी जाता. त्यातकून मंत्री त्या मंत्राचेर विश्वास उरका तेन्ना मात्र तुका सिद्धी मेळटा. बापसून गायत्री उपदेश दिल म्हळ्यार ताका सिद्धी मेळटा म्हूण न्हय. त्या बापसून दिलेल तसल उपदेशाचेर त्या चरडाक विश्वास असलो म्हळ्यार तेन्ना ताका सिद्धी प्राप्त जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. तशीच मंत्रे तीर्थे तीर्थे म्हळ्यार खंय तरी आमी एक तीर्थयात्रेकांनी वताच. तीर्थयात्रेक गेलतना आमी थंय स्नान करताच. फॉर एन एग्जाम्पल आमी वाराणसी गेले ना हरिद्वारा गेले ना आनी खंयचे तरी तीर्थक्षेत्राक गेले म्हळ्यार थंय संगम स्नान की ना तीर्थक्षेत्रांत अशिल्लें तशें जाल्यार न्हंयन तूं स्नान करचें की हे आमगेले एक परिपाट. आठ तो गंगा नदीक येवन पावला. वाराणसीन तूं गंगा नदी येवन पावला. केलो पंत कसं जाता की म्हळ्यार गंगा नदी पळयले कुडेन न्हांवच्याक मन येना. कित्याक की म्हळ्यार एक एक पंत तांबडे दिसता, एक एक पंत केलो पंत केलो अवशेष पळयले कुडेन ते न्हांवचे तशी मन येना. किंतु कसं जाता की म्हळ्यार एक एक पंत औस बापूस वतनाच, औस बापूस चरडा पेटोवन दिताच. आनी चरडा कसन सांगता की म्हळ्यार थंय गेल्लो कुडेनच पळय गंगा स्नान कर म्हणून गे न्हू औस बापूस सांगून पेटयताच. किंतु कसन जाता की म्हळ्यार हक्क चरडाक स्नान करचें मन उरना, चरडाक स्नान करचें म्हण उरना. किंतु तागेल वटू दोस्त उरता न्ही, तागेल वटू दोस्त गेलो उरता न्ही. तो कोण औस बापसून ताका सांगिल्लो आसा पळय त्या चरडाक विचारना तूं स्नान केलें की म्हणून चरडा विचारना, ह्या दोस्तांक विचारता. ते चरडा गोत आसा बापूस म्हाका विचारना हांकां विचारता म्हणून. तातूंत कोणाल कितें स्नान करता तो तांकां दाखोवचें कितें तो स्नान करता. हांव न्हालना म्हळ्यार हो वचून घेवन ताका सांगता, तो कडेर म्हाका विचारता हे उठू कितें जावं काय एक बुडकी मारची न्ही म्हणून न्हू तो एक स्नान करून घेवन येता. म्हळ्यार कोणाल कितें स्नान केलें ते बापसूक सांगचें कितें ना हांगा दोस्ताले ताका दाखोवचें कितें ताण स्नान अशी केल्यार फल मेळना. तातूंत तीर्थ स्नान गंगा तुमकां कशीही दिसताले किंतु तिगेल तसले पवित्र जल ह्या जगतांत तूं खंयी ना. तसले गंगा नदींचं स्नान केल्यार आम्ही कसने तरी एक पाप केल्यार ती धुवन काडटा म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. त्या विश्वास आमकां उरका. गंगा नदींत स्नान केल्यार हांव केलेले कसनेच एक पाप ते निवारण जाता, ते दूर जाता म्हळ्यार विश्वास असल्यार तेन्ना तुका सिद्धी मेळटा. ना जाल्यार बापसूक दाखोवच कितें हांव स्नान केला म्हणून थंय तुल्यान एक सेल्फी काडून पेटयल्यार तांत अर्थ ना. नाजाल्यार तशी आसा तूं एक फोटो काडून घेवन पेटय हांव स्नान केला म्हणून पेटय हे केल्यार अर्थ ना. आज असल नमुन्याचे मस्त घडत आसा. तातूंत विश्वास उरका. मंत्रे तीर्थे दैवे दैवे म्हळ्यार देवाचे
हंतू तरी तुमका विश्वास दबरून घेऊ का तंतू काय प्रश्न ना. दैवज्ञ म्हळ्यार ज्योतिष. हां उट्टू ज्योतिषाचेरी तुम्ही विश्वास कर का म्हणून आम्ही सांगण्याची, किंतु ಕೆಲವು लोकांचेरी तुम्ही विश्वास करेत ताण सांगील उतराक ಕೆಲವು पंता आमका फल मिळता. कशी फल मिळत की म्हळ्यार तो ज्योतिषी कसा नस पळय तो देवाचेर विश्वास करता. तो आपल्याल बुद्धीन सांगना तो सांगताना देवाचेर विश्वास घालून देव मागेल तोंडा तुल्यान कसं नाडता त्याची हांव तुगेले द्राक सांगता म्हणून तो हे करता. तेन्नाच पळय देव ते ज्योतिषीन मागेर विश्वास दवरिला का तागेल उत्तर सत्य करून घेऊन दिता. सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम म्हणून सांगितलं असा. जर तागेल तो भृत्य तागेल तो भक्तू तितलं विश्वास करता जाल्यार ते देव तागेल वाक्य सत्य करून दिता म्हणून सांगितलं असा. ज्योतिषांतू उट्टूची 100% नाही. तुम्ही खंय हे गेल्यार तुम्ही ज्योतिषाचे हे केल्यार प्रेडिक्शन म्हणून सांगताचे. इंग्लिशान प्रेडिक्शन म्हळ्यार उहे, गॅरंटी नाही, जाताची म्हणून नाही, उहे म्हणून सांगताचे. प्रेडिक्शन करता अशी जाताले म्हणून सांगताचा विना अशी जाता म्हणून सांगण्याचे. ಹೀಗೆ ಆಗಬಹುದು ಆಗತ್ತೆ म्हणून सांगण्याचे. सो जाल्यारी जाता ना तद विरुद्ध वैके जाता. त्यात कोण पंच भवती पंच न भवती म्हणून सांगितलं असा. हे पार्वती देवील शाप ज्योतिषा एक हक्का 10 विषयांतू 5 जाताले 5 जायनाशी उरताले. सो ज्योतिषांतू उठो 100% म्हणून नाही, किंतु ज्योतिष जाऊ का हांतू फल ज्योतिषाचे विंगड मूर्त ज्योतिष विंगड. फल ज्योतिषांतू टू प्रेडिक्शन, किंतु मूर्त ज्योतिषांतू हे ग्रह हांत असल्यार हे फल मिळता म्हणून सांगितलं असा. सो ते 2 विंगड असा, फल ज्योतिष आणि मुहूर्त ज्योतिष. त्यातून केलो पंता आमका ते ज्योतिषाचेर वैकेची आमकां विश्वास उरका. आमगेल कशकी म्हळ्यार एक ज्योतिषालय बच्चे तक जातक दाखवचे निम्दी ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ म्हणून चांगलं ಕೂಡ पळोचे जल नम्मळे कಡೆ अनेक ज्योतिषालय बच्चे तक विचारचे ನೀವು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮಳ ಕೂಡ अनेक कडे बच्चे त्या जलना सो अशी करत गेले रसपळया तंतु विश्वास ना. त्यातून ज्योतिषाचेर वैकेची विश्वास असल्यार मात्र तुमका सिद्धी मिळत विना तो कसकी सांगता म्हणून तुम्ही विश्वास केल्यार तंत अर्थ ना. मंत्रे तीर्थे दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरु. भेषजे म्हळ्यार डॉक्टराचेर आमकां विश्वास उरका. जर विश्वास ना तान कसने औषध दिल्यार वैकेची तुमकां लागना. कितले औषध दिल्यार वैके लागना. ताका सिंपल उदाहरण कसन की म्हळ्यार घरांत तूं तुमगेले म्हालगड पळया तो तागेले म्हळ्यार उतरार आमी सांगचे ताण कसन सांगचे की म्हळ्यार तागेल हातगुण बरं असा. तो MBBS नाही, तो MD नाही, तो लंडना वचून घेऊन शिकेल ना, कसं नाही केलं MS नाही, काही नाही. तर तो कसं म्हणत की म्हळ्यार तागेले एक हातगुण लागल्यार पूर मारया फाल्लेक ताप निवन वता म्हणून सांगता. फाल्लेक ताप निवन वता म्हणून सांगता. तो कितलेही MBBS शिको ना कितलेही MS करो त्या व्यक्तीक त्या डॉक्टराचेर विश्वास ना म्हळ्यार तान कसने औषध दिल्यार वैकेची ताका लागना. तातून तुम्ही केन्नाय म्हालगड सांगता ना हांव तागेले गाणी वत ना मारया तो इंग्लिशांनी शिकून घेना आयला म्हाका कळना. तागेल हातगुण एक गांवटी कोणेही उरो तागेल हातगुण लागले पूर मारया फाल्लेकची मागेले ताप देवता म्हणून तो सांगता. म्हळ्यार अर्थात कसं नाही त्या व्यक्तीचेरी हाका विश्वास असा. ते विश्वास आशिल्ला का ताण दिलेलं औषधच पळय ताका ते सत्य जाता आणि ते ताका उट्टूची फल ताका मेळटा. तातून विश्वास फलदायक म्हणून सांगला. विश्वास दवरल्याचे मात्र फल मिळत विना विश्वास दवरला जाल्यार तुमकां फल मेळ. भेषजे गुरु. अनेक विषय खंयचे गुरुचेर वैकेची तुमकां विश्वास दवरका. आजी तुम्ही स्वाम्याक आमंत्रण दिताची नाजाल्यार स्वाम्यान हांगतल्यान मुकाबील प्रयाणाक भायर सरताना इतले लोक आयले म्हळ्यार तुमकां एक विश्वास आस की म्हळ्यार स्वाम्याल आशीर्वाद केले म्हळ्यार आमकां बरें जाता म्हळ्यार तुमकां विश्वास आशिल्ले निमित्तान तुम्ही इतले वेळ हांग बसले 2.5 घंटे जाले आता 3:30 जावचे केले तरी हांग बसले.
कित्याक बसले त्याची बाकी टायमार 3:30 खंय आसा छांग लोक हां खंय उरतात ना. कारण कसन की म्हळ्यार आज स्वामी मुक्काविले प्रयाणा भायर सरताची स्वाम्याला हांगा आशीर्वचन आसा त्या निमित्तानं उट्टू लोक हांगा बशिल्ले आसा. कित्याक की म्हळ्यार स्वाम्यान आमकां आशीर्वाद प्रसन्न मनान आशीर्वाद केल्यार आमगेले जिवनांत बर जाता म्हळ्यार एक विश्वासू स्वाम्याचेर दवरिल्ले निमित्तानं ते उट्टूची फलदायक जावन गेनू देव अनुग्रह करता. यादृशी भावना ह्या स विषयाचेर तुम्ही यादृशी कशी खंयची रितीर तुम्ही भावन दवरताची सिद्धीर भवती तादृशी सिद्धी वैकेची त्या रितीरीची घडता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि तुम्ही त्याची विश्वास दवर गेनू हांगा राम नाम जप केल्यार स्वाम संतुष्टीत जाता म्हणून तुमगेलें एक मना आशिल्लें आनी आमी संतुष्टीत मनान मुक्काविले प्रयाण आमी घेताले. किंतु आयच्या दिवसाक सांगचे कसन की म्हळ्यार मस्त त्याग केले सागरकरांनी मस्त भजन म्हणका म्हणून तुमगेले मना आशिल्ले. किंतु आमी खाली राम नामाचेची दवर घेतिले. 1 लक्षान दवर घेया हे 550 दिवसांतू 75 दिवस जाल्लो आसा आनी उरिले लागी एक 440 दिवस मात्र ताजेकिंता चड ना. 550 दिवस जाल नंतर तुम्ही आनी परतून हांगा येवन राम नाम करचे बसनाचे. किंतु केन हांग येताची केन तुम्ही हांग येताची ते उडगास येता की 550 वर्साचे आमी राम नाम जप हांग करता आशिल्ले. आमगेल स्वाम्यान आमकां हे जप केंद्रा करुणा सागर राम म्हणून आमकां दिल्ले हे केन्नाहीची उडगास मात्र तुमकां येता. किंतु तुमगेल कसन की म्हळ्यार तुम्ही त्या जपांत सहभाग वैके जाले 550 वर्षानंतर उडगास करचे वैकेची तुमकां अवकाश मेळ्ळे. बाकी लोकांक हे मेळना. 550 दिवसानंतर कोण येता ताका अवकाश मेळना. कशी आमकां 85 वर्षाचे आमगेल्या पंचशताब्दी महोत्सवा टायमार आमकां अवकाश ना सागर छंतू केलो लोकांक मात्र अवकाश मेळ्ळे बाकी लोकांक अवकाश मेळनाशिल्ले. किंतु 550 हे उट्टू लोकांक समाज बांधवांक राम नाम जप करता जाल्यार अवकाश मेळ्ळे आणि तुम्ही ते सर्वही सार्थक करून घेतिल्ले आसा. आता राम नाम जप एक पक्षी वैकेची प्रभू रामचंद्र देवाले नाम घेवचे कितलं कातर जावन घेवन उरता म्हळ्यार कितें एक कथ आमी वाचिले. एक संतान सांगिल्ले ते अशी की म्हळ्यार आमगेले प्रभू रामचंद्र देव वनवासांत उरता. वनवासांत आशिल्ले तेन्ना खंयची एक सरोवरा लागीं बशिल्लो प्रभू रामचंद्र देव. ते सरोवरा बशिल्ले तेन्ना राम थंय बशिल्लो आसा. लक्ष्मण थंयची पांया लागीं बसून गेनू प्रभू रामचंद्र देवाले सेव करत उरता. तेन्ना एक कावळो ताका मस्त तान लागले. मस्त तान लागून म्हण ते सरोवर न्ही थंय उद्दा आसा. ते सरोवरा लागीं येवन गेनू आपणाले तोंडा म्हळ्यार एक कोक्के कसन म्हणटाची थंय तुलें तो उद्दाक घेवे म्हणून हे करत आसतना रामाल दर्शन जालें. रामाल दर्शन जाले तक्षणाची उद्दापी नाशीची परतून ते कावळो म्हळ्यार उड्डून वता. राम आश्चर्य जालो जे कावळे ते सरोवरा येवन उद्दा पिवचे कायला म्हाका पळयल कुडेन धांवन गेलो कित्याक म्हणून गे न्हू. राम आश्चर्य जालो. लक्ष्मणा विचारता तो कित्याक कावळो धांवन गेलो उद्दा पिवन वचका आशिल्लें वे कित्याक उद्दा पिवन गेलो ना. कडेन लक्ष्मण सांगता ते पक्षी आसा पळय कावळे म्हणल्यार कसम पक्षी आसा पळय ते दिवसा अहर्निशी म्हळ्यार दिवसा आनी रात्री दोन्ही पंत मेळून घेनू दिवसा राम नाम जप करत आसा. ते जप करत असताना ताका तोंड सुकून आयले. तेतकून ते उद्दा पिवचे कायले. उद्दा पिवचे आयलतना तुगेल दर्शन केलतना ताका कोण लायले की हांव उद्दा पिवे पर्यंत ते अखंडता राम नाम जपाचे समय कमी जाता म्हळ्यार कितें ते आलोचन करून तुका पळयल कुडेन ताका परतून आलोचन आयले. तेतकून तो धांवन गेनू परतून राम नाम जप करचेक व्यस्त जाला म्हणून गेनू ते लक्ष्मण रामाक सांगता. म्हळ्यार ते एक पक्षी वैकेची आपणाले राम नाम जपाक अखंड उरका म्हळ्यार कितें आपणाले उद्दा वैके पिवचे वैकेची ते राम नाम जप केल्यार मागेल पान तांतू म्हाका तृप्ती म्हणून गेनू एक दाखवून दिल तसले एक प्रसंग.
एक संदर्भांत आमी वाचिल्ले त्याची आमी तुमकां सांगता साची की इतलें महत्व प्रभू रामचंद्र देवाले एक नामाक दिलेलं आसा. हे एक पक्षी विशय सांगला आमी. हे एक पक्षी किंतु एक शत्रू वैके जावन आशिल्लो तसो जाल्यार रावण वैकेची उटू लोकांकडच्यान मर्याद राखून घेवका म्हणटना वैकेची ताण कोणाल सहाय घेतले? राम नामाचे सहाय घेतले. ताणें दुसरे खंयचे घेतिल्ले ना. संदर्भ कसो नेतकी म्हळ्यार की लंका दांटून घेवन येवका, समुद्र दांटून घेवन प्रभू रामचंद्र देवान लंका येवका. आतां समुद्र दांटून येवका म्हळ्यार सेतुवे बांदका म्हळ्यार एक फातोर घालका. फातोर कसन जाता आशिल्ले? एक घालिल्ले बुडता आशिल्ले. ते तेलवता नाशिल्ले, उठू बुडता आशिल्ले. तातूंत कसन उपाय केले? श्रीराम म्हणून घेवन ताजेर बरोवन घेवन ते एक फातोर घालू फुड्यान कसन करचे लागले? ते तेलोवचे लागले. हे कोण पळयले? आमी तरी पळयलेची. म्हळ्यार आयकून घेवन रावणाल शत्रू पक्ष हानी पळयत उरता आशिल्ले. ते रामाल पक्षांत कसन जाता असं म्हूण पळयत बसता आशिल्ले तांणी. रावणांतू पक्षांत आशिल्ले राक्षस गण हे समुद्रांतूची फातोर तेलोवचे तसले शक्ती रामाले आसा. आमगेल धन्याले कसन आसा? आमगेल रावणाले की हे शक्ती आसवे रामाले आसा. रामान कोरून घेवन दाखयले. समुद्रांतू फातोर घाले, फातोर तेलोवचे लागले. तांकांय गोत आसा की समुद्रांतू फातोर घाल्यार ते तेलवना. आतां रामाले पक्ष समुद्रांतूची फातोर तेलूसूचे लागले म्हळ्यार तांगेले कसकी एक व्हड शक्ती आसा. आमगेल धन्याले गास की कितें म्हळ्यार डावट येवचे लागले. राक्षस गणाकची रावणाले पराक्रमा विशयाचेरीची तांकां संशय येवचे लागलो. आता राक्षसांकची एक सेनाधिपती कोणे तरी उरता. हे राक्षस गण तांगेल उलयशील विचार ऐकून सेनाधिपतीक पावले. तेन्ना सेनाधिपती कसन जाले की आमगेल राक्षस लोक उठू भयभीत जाले. रामान केलेले तसले अद्भुत कार्य पळोवन घेवन रावणाल पक्षांत आशिल्ले सर्व ही राक्षस गण भिवचे लागले की रामाले मस्त शक्ती आसा. असले शक्ती आमी खंय पळयले ना. समुद्राचेर फातोर तेलोवचे लागला तसल महान शक्ती प्रभू रामचंद्राले आसा. आमगेल धन्याले गास की ना म्हणून अशी चिंतीत जाले. ताजेन भयभीत जाले म्हणून कोणा कळे? सेनाधिपती कळे. सेनाधिपतीन वचून घेवन कोणा सांगले? रावणाक सांगले की आमगेल उट्टू राक्षस गण उट्टू लोक भयभीत जाले. रामान असल एक अद्भुत कार्य केल्लें आसा. तो समुद्राचेर फातोर तेलूसून ताजेर चमकून घेवन वानर सैन येता आसा. आनी हे शक्ती रावणाले गास की ना म्हणले एक संशय आमगेले राक्षस गणाक आयले. आनी तांणी भयभीत जाले म्हळ्यार आमी युद्ध पराजित जाले तशीच जाले. आतां कसं करचें म्हणटना रावण सांगता एक दिवस टायम दी. एक दिवस टायम दी. ताका आलोचन करका. आतां तांकां कॉन्फिडन्स हाडका म्हळ्यार ते संपूर्ण राक्षस गणाक विश्वास हाडका जाल्यार ते कसले तरी तांकां दाखोवन दिवका. म्हाका ही ते शक्ती आसा. ताका आशिल्ली तशी म्हाका ही शक्ती आसा म्हूण दाखोवन दिवका, प्रूव करका. तेन्ना मात्र तांकां एक उत्साह येता. तातूंत रावणान एक दी फाल्ले सकाळी तुमी उट्टू लोक समुद्राला घेया. उट्टू राक्षस गण तुमगेले सेनाधिपती उट्टू लोक या. हांव वैकेची तेलूसून दाखयता म्हणून घेवन रावणान सांगलें. तर किंतु फाल्यां यो म्हळें. हाणें प्रयत्न केल्यात कसन करका, कित करका, कशी करेत. कडेरी तो समुद्राले वता, फातर घेता. त्या फातराक कानान सांगता. म्हळ्यार कान म्हळ्यार त्या फातराक तो सांगता जर त्या रामाचेर तुका विश्वास आसा, जर रामाल नांव सत्य जर आशिल्लें आसल्यार तर हे हांव उडेल फातोर आस पळय समुद्रांत तेलू तशी करका तुवें म्हणून घेवन कोणाल विश्वास दिता? रामाल विश्वास दिता. जर राम सत्य म्हणून जाल्यार जर राम आसा आनी रामान नांव घेतल्यार बर जाता म्हणून घेवन तुका विश्वास आसल्यार तर हांव उडेल फातोर ते तेलूसून दिवका म्हणून सांगता. आनी फातोर केन्ना रावण उडयता ते समुद्रांतू तेलूचे लागता. अशी तेलुताना कोणाक संतोष जाता? संपूर्ण राक्षस गण कसन आसा ते उट्टू लोक संतुष्टीत जाता
की हां मागेल धन्यांक वैकेच असेल एक शक्ती असा सो रामाल शक्ती कशाने नाही म्हणून गे नो तांके एक कॉन्फिडन्स आहे सो तांनी आणि प्रश्न विचारला आत्ता प्रश्न कोण विचारते की म्हळ्यारी मंडोदरी प्रश्न विचारता की तुमगेले घ्या शक्ती ना म्हणून म्हाका तू स्वतः गोत असा तुम्ही कशी केलं हे म्हणून बाई तू सांगेल खरें मागेले त्या शक्ती ना किंतु हांवें त्या फातराक रामाल विषय सांगून गेलो ताका आमी वचनबद्ध केले की रामाल नाव सत्य जाल्यार वचन दिले तू ते तेलू सुका म्हणून रामाल नावारी मागेल फातर तेलूचे लागले म्हणून गेलो तो मंडोदरी सांगता अर्थात ते शत्रू जावन आशिल्ले तसले रावण आलवैकेची कसने तरी अद्भुत कार्य जावका जाल्यार ताका कारणीभूत जावन आशिल्ले तसले एक विषय म्हळ्यार त्या प्रभू रामचंद्र देवाला नाव विना आनी कसनेही नाही म्हळ्यार ते शत्रू जावन आशिल्ले रावणाक वैकेची रामाला आश्रय घेव का म्हळ्यार आमी उठूची राम भक्तान ते प्रभू रामचंद्र देवाला कितले आश्रय घेवन कशी तागेले राम नाम जप करका म्हणून तुम्ही आलोचन करचे आडना आता बहुशः मस्त लोकांक एक चिंत उरताले इतल्यांनी जप केले कसन फल म्हणून घेन सकाळी सांजेरी भटमाम इतलें सांगत असा उत्साह हाडयत असा बट कसन करचे आमकां कसन फल मेळत की ना पळया फला बद्दल अपेक्षा करच्या वत नाकाची फल प्रभू रामचंद्र देवाक केन्ना दिवू का म्हणून घेन आसा तो तुम्ही लेखीलकिंत 10 पटीन दिवच्याक तागेले की सामर्थ्य आसा तुम्ही विचारच्याक मात्र वत नाकाचे विचारचे गेल्यारच पळय तितले मात्र मेळटाले ताका 10 चॉकलेट दिवका उरताले तुम्ही एक चॉकलेट विचारले रे म्हाका एक चॉकलेट दी अरे बाबा ताका 10 दिवचे मना कसा तू हट करून एक दी म्हळ्यार कशी करचे जाता सो त्या निमित्तान थोडे संयम थोडे ताळमे दवरून घेतले म्हळ्यार योग्य समयाचेरी प्रभू रामचंद्र देव अनुग्रह करता हे आमगेल विश्वासू तुम्ही देवा लेगी म्हळ्यार मस्त लोक प्रार्थना करताच हे जावका ते जावका करचे वत नाकाचे संदर्भ आयलतना तो चीची योग्य समय पळोवंक गेलो ताका गोत आसा तो हरशी दिना तो उठूची पळोवंक गेलो हे करता फाल्लेक दिलं म्हळ्यार फाल्लेक तो राम नाम जप बंद करता हा फाल्लेक कार दिलं म्हळ्यार जाल्यार कारार भोंवता तो कडे राम नाम जपा यो म्हळ्यार केंद्रा या ना जाताल कडे रे सो ताका गोत आसा की खंयच्या समयाचेर दिवका केन्ना दिवका कशी दिवका खंय दिवका कोणा दिवका हे उठू डिटेल्स पळय तागेले आसा बट आमी खाली तागेले विश्वास दवरून तागेले राम नाम जप करच्याक मात्र मी प्रयत्नशील जावका हे 50 दिवसांत तुम्ही कसने राम नाम जप करा एक तुमकां तरी प्रयोजन येतले ना तुमगेल कुटुंबा तरी प्रयोजन येतले ना तुमगेल मुक्काविल जावचे चौडवांक तरी तुमगेले हे जप केला जन तरी बर जाताल खंयचे ना खंयचे रितीन तुम्ही केलेले तले सत्कर्म तुमकां सोण घेवन वत ना तुम्ही आज केले उपंत पळया तुमीची पळया तुमगेल आजो तितले श्रीमंत नाही शिलो ना तागेल पिज्जो तोही श्रीमंत नाही शिलो पिज्जो ही श्रीमंत नाही आजो ही श्रीमंत नाही किंतु नातू आज श्रीमंत जाल्लो आसा कित्याक जाल्लो की म्हळ्यार ते पिज्जान आनी आज्यान केलें तसलें धार्मीक कार्याचें फल कोणाक मेळ्ळें त्या नातवाक मेळ्ळें आसा त्या निमित्तान तुम्ही केलें तसले जप बहुशः तुमगेले जिवनांत तुमकां कसने फल दाखयलें नाशिल्लें उरतालें किंतु तुमगेले मुखावेल चौडवांक तरी दाखोवन दिता आनी तुमी हे केन्ना तरी एक ना जाल्यार एक दिवस तुमी अनुभव करताले हे आमगेले विषय जाले आता तुमगेले विषय कसन की म्हळ्यार 60 वर्षाचे वज्र महोत्सव आनी घडचो आसा आनी ते आमगेले उत्सव 2025 आमगेल उत्सव संपूर्ण जाता आणि 2026 तुमगेल उत्सव आरंभ जाता ताजे पयले 2025 अंतुची फाल्गुन मासांतू 1 वर्षाचे कार्यक्रम आनी गांथून घेतिल्लो आसा प्रति एक महिन्याक एक हवन करका अशी मस्तीतले तांणी संकल्प केल्लो आसा सो बरे इतले कार्यक्रम गांथून घेतले किंतु आमगेले एक मनांत आसा आनी उठू सागरचे लोक विशेष जावन पुरुष वर्ग हे पालन करताची हे पालन करून ते व्यंकटरमणाले चरणाक तांणी हे अर्पण करता म्हणून आमी लेखले
अशें आमगेलो विश्वास आसा की तुमी पालन सिंपल आसा कसनय चड ना. आमी हे 4 दिवसांतू हाजे पयलेही आयले मुक्कामाक. हांगा एक संस्कार आसा, एक वायट संस्कार म्हणून आमी सांगनाची, एक संस्कार आसा. कसन संस्कार की म्हळ्यार आमची गिले लोकां उलयतना तांणी कन्नड भाशेन उलयताचे. आमगेले समाज बांधव अनेक समाज बांधवाले उलयतना कन्नड भाशेन उलोवत तसले एक संस्कार हांगा मात्र आसता. सागरांत मात्र आसा, सिद्धापुरांत काय पळयलें ना आमी, शिरसींत काय पळयलें ना आमी, कुमटांत काय पळयलें ना आमी, साऊथ केंद्रांत वेके पळयलें ना. सागरांत मात्र हे एक विशेष आसा. हे कितेक म्हणून गोतना. व्यापारी वर्ग उरताले नाजाल्यार अनेक उरताले तांगे लेगी थंय उलयाचे. किंतु देवस्थानाचे प्रांगणांतू आमगेले समाज बांधव येद्राक आसतना तागे लेगी मातृभाशा जावन आशिल्ली तसल्या आमगेलो कोंकणी उलोवन गे न्हू तुमी ते लक्ष्मी वेंकटरमणाले एक सेव करा. ह्याची 60 वर्षाक ह्याची एक होड सेवा अत्यंत कठीण आहे, अत्यंत कठीण आहे. येनरी म्हणून सांगता आता कसन रे म्हणून सांगता. हे चेंज जावचेक 1 वर्ष टाइम लागता. तुम्ही 1 वर्ष टाइम दवरले न्ही, सो 1 वर्ष टाइम घेया. तदनंतर आम्ही मुक्काम येताना तेन्ना आम्ही एग्जाम घेता म्हळ्यार की आनी पास जाले की ना. न्ही हास्यक आमी सांगिल ना. मस्त लोक आपल्या भाशे कितेरी तांणी कसने सोड दिनाची. आमगेल भाशा प्रधान, तू खंयचे उले मारे, बट आमगेल मातृभाशा म्हण आमगेल मातृभाशा. तुम्ही जर तमिळनाडू आंध्राक आनी गेल्यारच पळय तांगेल भाशा मात्र सोड दिनाची. आमी तिरुपती आनी गेल्ले, पयरी तिरुपती यात्रेक गेले. हिंदी उरल्यार वयके सांगनात तांणी, हिंदी उलयल्यार वयके तांणी हे करनाची, चड हे करना. तांगेले भाशेन तांगेले हांतू सांगल्यार मात्र तांणी स्पंदन करतात. हिंदीन उलयल्यार वयकेची तांणी हे जरगंडी इतले म्हणत विना तो कसं म्हणून आमकां कळना. सो इतलेची ताणें सांगचे विना आमकां काय कळना. ताका हिंदी सांगल्यार तो स्पंदन करना. सो म्हळ्यार इतले मातृभाशेक प्रेम तांणी दवरून घेतिल्लो आसा. आमी सांगताच कन्नड उलयनाका म्हणून आमी सांगतानाची कन्नड बाकी भायरी नाजे व्यवहाराक कोणे दुसरे लोक आयला ना कन्नड उलयत तशें कोणे तरी लोक आयला कन्नडान उलया. 100% कन्नडान उलय. आमी कर्नाटकांत आसाची कन्नड उलोवचेची तांतू कसने विशय ना. किंतु आमगेले लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू आमगेले समाज बांधव मेळिलतना तेन्ना बहुतांश लोकांना कोंकणी उलोवपाचीची. कित्याक म्हळ्यार तुमी केलेले हे आस पळया तुमगेले चेवडू वयके त्याची फॉलो करता आसाच. ते चेवडू वयकेची कन्नडान उलयत आसा म्हळ्यार तुमकां पळोवन तांणी वयके तयार जाता आसाचे. फाल्यां हे पॅटर्न हे जर आतां चुकेल ना जाल्यार मुखार हेची पद्दत जाता. फाल्यां स्वामेलेक वयके की तुमी कन्नडान उलोवचें सांगता. आमी उलयनाच. आमगेले समाज जाले की आमकां एक पळय म्हालगड्यान इतले एक भास दिला, कोंकणी भास दिले. आमी ताका गौरव करनाशिची आमी अन्य भाशान उलोवचेक आमी हे केल्यार फाल्यां आमगेले भाशा कितेरी फाल्यां चळवळी चाल करतात. रक्षणे ಮಾಡಬೇಕು रक्षणे ಮಾಡ್ಚೆ म्हळ्यार तुमी उलयल्यार रक्षण जाता. उलय ना जाल्यार तेन्ना अर्थ कसन जाला. आतां पळया होडोड अभियान घालताची कोंकणी भाशा रक्षणे म्हण हे न्ही जावका बे आमी उलयल्यार जात न्ही बे. उलय ना आतां पळय संस्कृत हाची कोणेय उलयनाची खाली एक मद्दुरांत मात्र थंय मात्र एक संस्कृत प्रचलित जावन घेवन आसा. आईल जन्म आईल चल्ल वयकेची तो अंबा म्हणून घेवन आपयता, औस म्हणून घेवन आपेना. अंबा म्हळ्यार एक संस्कृतांत औस म्हणून घेवन पिता म्हणून घेवन आपयता. कित्याक की म्हळ्यार तशी संस्कार घालून घेवन दिले तातूंत थंय संस्कृत आसा. हांगा अशी परिपाट दवरून घेतल्यार भोवशा केलो लोकांक हे आनी कितें सांगता आसात स्वामी ना. हे आमगेल भास म्हळ्यार कोंकणी आमगेल भाशा. आमी जर मोग दवरनाची आमी जर ताजे बद्दल उच्चारण करनाचे त्या भाश वयकेच आमकां केन्नाही स्पंदन करना. त्या निमित्तानं 60 वर्ष म्हणून तुम्ही सांगता आसा न्ही वज्र महोत्सव वज्र महोत्सव वज्र महोत्सव. हे सर्व लोकांना बायलो असो ना दादलो असो ना युवक वर्ग असो कोणेही असो
त्याने आई चितुलेन एक परिपाठ घालून घेऊचे की देवस्थानाच्या प्रांगणांतू ना भाईरी समाज बांधव मिळेल त्यांना कोंकणी न उलेता म्हणून घेणू आज तुम्ही प्रतिज्ञा घ्या आणि आई चितुलेन आरंभ करा. हां थोडे 1-2-4 दिवस तुमच्या ह्या जाताले उडगास या ना कडे रे कन्नड उलयतना एकदा आमगेल उडगास करा समची तुमका उडगास येता. स्वाम्यान चांगलाय म्हणून तुमका उडगास येताले. किंतु चड समयाने आम्ही घ्यानाची मुकाविले प्रयाणाक आमकां वच्च आसा. किंतु आमकां मस्त दिवसांतल्यान हें सांगता म्हण आशिल्लें किंतु एक लोकांक सांगल्यार जायना. एक पंता सांगले री ते प्रभावशाली उरता म्हळ्यार कितें रे आयच्या कार्यक्रमांत आमी हें सांगत आसाची कोणे बेजार करून घ्या नाकाची आमी कोणाकची मनाक हें करची कितें आमी सांगिल्लें. आमगेल भाशा आमगेल स्वाम केन्नाय सांगता आशिल्ले कोंकणी म्हळ्यार कोंकण म्हणून सांगता आशिल्ले. स्वामे केन्नाय सांगताना कोंकणी म्हळ्यार 3 भाशेचे म्हणून सांगता आशिल्ले कोंकणी कन्नड मराठी कोकम म्हणटाच पळय. तुम्ही जर पळयल्यार रे कोकम स्पेलिंग बरयतना KOKM म्हणटा पळय. को म्हळ्यार कोंकणी के म्हळ्यार कन्नडा यम म्हळ्यार मराठी. हे तिनी भाशा गोत आशिल्ले तसले समाज म्हणून न्हू आमगेले स्वामी केन्नाय तांगेले प्रवचनान सांगता आशिल्ले. विशेष जावन आमगेली मातृभाशा कोंकणी आमगेले परंपरेंतल्यान चोलून आयिल्लो आसा म्हालगड्यान आमी सांगून दिल्लो आसा. त्या निमित्तान ते रक्षण करची जबाबदारी सागरकाराला आसा. बाकी खंय ना हे हांग मात्र आसा ते संस्कार आतां आमी सांगता पळय त्या निमित्तान आमी सांगले कोणे बेजार कोण घेनाकाची आनी फाल्यां हे न्ही कितें स्वाम सांगता म्हणून हें आमगेलें कर्तव्य. आमी जर सांगना जाल्यार कोणे तरी एकल्यान तरी सांगता एक आमी तरी सांगता ना आनी कोणे तरी सांगता तुमकां कोणे तरी दोळ ओपन करूसून दिवका. किंतु आयचे 60 वर्साचे कार्यक्रमा निमित्तान 1 वर्ष टायम आसा प्रॅक्टीस करचे तुमकां भरपूर टायम मेळटा. त्या निमित्तान आमी आतां सांगले आनी तूं देव सगळ्यांक बर घडोवो. तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करता आसले उद्योग व्यवसायांतू लक्ष्मी व्यंकटरमण देवालयाच्या प्रांगणांतू आडಳಿತ मंडळी तांगेल्या वैयक्तिक जीवनांतू तशी सागर पेंटेंतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. एक 5 निमिष सर्व लोकांना दय करून बसका. एक सान एक विशेष कार्यक्रम स्वाम्याला हाताने घडचे असा दय करून एक 5 निमिष सर्व लोकांना बसका म्हणून विनंती. आजी स्वाम्याला इतले दिवस वास्तव्यांतू सागर करुणा सागर जप केंद्राच्या ना हे रामनाम जप 4 कोटी दांटवाली बदल अत्यंत संतोष स्वाम्याने व्यक्त करले. हाच एक 4 कोटी अनावरण स्वाम्यान हातान घडता.